भाजपा पक्षान आयतारा पत्रकार परिशद घेतली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत गोंयांत सद्याक मीन वेवसाय बंद आसा। ह्याच मायनिंगा संदर्भात भासाभास करपाक सोमारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोंयांत येवपाचे आसात म्हण म्हायती भाजपान दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। फाल्यां सांजे 8 वरांचेर गोंया भितर पावतात आनी हेजे फाटल्यान एकूच उद्देश आशिल्लो की आमी आमच्या केंद्रीय अध्यक्षांक श्रीपाद भाऊ, हांव आनी नरेंद्र सावकर अशे तिगूय गोंयचे खासदार मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन विनंती केली की इलेक्शना कडेन रिजल्ट जातकच ते आमकां प्रभारी आशिल्ले रिजल्ट इलेक्शना कडेन गोंयचे विधानसभेच्या वेळाचेर 2017 सरकार घडयतना तेंचो वाटो आशिल्लो आनी ते विनंतीक मान दिवन राष्ट्रीय अध्यक्षान तिगांयचे आमचे आयकून घेतले आनीक तेंची केंद्रीय मंत्र्यांची भेट जाली आनी त्या प्रमाणे ते फाल्यां येतात। फाल्यां दीसभर म्हणजे फाल्यां सांजचे ते आमचे सगळे आमदारांक मेळटले। मागीर सगळे स्टेक होल्डर, मागीर ट्रक ओनर एसोसिएशन, बार्ज ओनर एसोसिएशन, मायन ओनराचे प्रतिनिधी हेंकां सगळ्यांक मेळटले। गोंयच्या जनते कडेन मागता जे कितें जर हेजेर प्रश्न सुटाव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा, फाल्यां जो बंद पुकारला किंवा आंदोलन करपाचें तें जे खाण अवलंबित आहा तेंच्यांनी करचें न्ही म्हणून अशें आमी भारतीय जनता पक्षा कडल्यान एक विनंती करता। कारण तेचो थोडोसो लोकांक खूब फटको बसतलो, लोकांक त्रास जातले आनी ह्या हितूंतल्यान कितें योग्य कितें निर्णय निश्चितपणे जातलो। म्हाका दिसता एक नवीन वर्स आमी नवीन सुरवात करतले। साधारण हो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न तसो सुप्रीम कोर्ट कितें आसा हे सगळें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, जनतेकय खबर आसा। त्यामुळे हो प्रश्न जनतेच्या हिताच्या माध्यमातून सोडूंक जाय हेही भारतीय जनता पक्ष हे आपले पहिले कर्तव्य मानता आणि त्यामुळे आमकां सगळ्यांक बरोबर घेऊन सगळ्यांच्या सहकार्यान आम्ही हो प्रश्न सोडोवपाच्या हेजेर हातीन घेतलेलो आसा। भारतीय जनता पार्टी पक्ष आणि सरकार या हाचे सुटाव्या खातीर खूब प्रयत्न करता आणि त्यामुळे फाल्यां माननीय नितीन गडकरी हांगा आसतले आणि ते सगळ्या लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले आणि तातूंतल्यान लगेच ह्या प्रश्नाचो सुटाव करपाचो प्रयत्न परवा 20 तारखेक फाल्यां येतले, परवा दीसभर फाल्यां मिटींग घेतले, फाल्यां MLA